म्हजो अपमान केल्लो थंयच येवन मंत्री विश्वजितान माफी मागची, ती बी कॅमेरा सामकार। आमी मंत्र्याक 24 वरांची मुजत दितात। मंत्री माफी मागता जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार फुडली कृती थारायतले, अशें जीएमसीच्या कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकारान सांगलें। भलायकी मंत्री विश्वजितान शेनवाराक गोंय वैजकी महाविद्यालयाक अचकीत भेट दिवन कॅज्युअल्टी विभागाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराक निलंबनाची धमकी दिल्ली। एका पेशंटाक इनेसाव दिवंक नाशिल्ल्यान मंत्री विश्वजितान दोतोर रुद्रेशाचेर फोग काडिल्लो। हे घडणुके उपरांत विरोधक धरून IMA गोवा आनी गोंयचे निवासी दोतोरांची संघटना गार्डान दोतोराक दिल्ले वागणुकीक लागून मंत्री विश्वजिताचेर खर टिका केल्ली। हे घडणुकीचो निषेध म्हणून IMA गोंय विभाग, GMCचे विभाग मुखेली, निवासी दोतोर आनी विद्यार्थी आंदोलनाक बसल्यात। In the casualty itself, the Honorable Minister should come and apologize in the casualty. That is our demand. So any deadline you all have given? No, we have not given deadline, but it should be immediately. Yeah. What if he does not apologize? So because we are supported by the GARD, that's a GMC Association of the Resident Doctors, and also supported by the faculty doctors associations as well as the doctors all over the India. So if it's not been accepted, then we may go to strike from today onward. They also, when the incident happened, the Honorable HM had told me to go from the casualty at 12 o'clock, but I stayed there till 2:30, till my next doctor come. We are here for the patients. We are not against the patient. We want the proper treatment is to be given to the patient. It could be recorded, and as it went viral, my humiliation went viral. The same thing has to be also should be viral everyone, because I was humiliated completely that day. So I want every people should know his apology. इतले मजगती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान आपलो दोतोरांक तेको आशिल्ल्याचे जाहीर केले। आयकात दामूचे म्हणणे। सरकाराचो विषय आसा, मुख्यमंत्री तांचे उलयतलेच आणि पक्षाच्या संदर्भातल्यान आमी ताचे उलयतले। कारण ह्या हातून 1-2 दिवस जाले तो येदो व्हडलो हे जाल्लो आसा आनी एका हातूंतल्यान माफी मागिल्लीच आसा आनी त्याच बरोबर इन हातूनय बीन म्हणजे इन रायटींग म्हळ्यार पोस्ट केल्लो तातूंत भितर माफी मागिल्ली आसा। तांच्या डिमांडाच्या संदर्भांत कितें जर चुकलें आसा आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की आपल्याक कांय केलें ताणें मागची म्हणजे आमी डॉक्टरांच्या बरोबर आसात आनी त्याच बरोबर पेशंटांचे थंय लोक कोण येता तांकांय कोणाची हेळसाण जावची न्ही, तांकांय वेवस्थीतपणे, कारण सेकंदाक थंय पेशंट आसतात आमकांय खबर आसा इतले, कारण तो लोड खूब आसा आनी तो फक्त गोंयचेच हाजो असो लोड न्ही, जाल्यार तो लोड तांकां हाजोय बी येता, भायलोय बी येता, मान्य करपाकूच जाय तें, कारण कर्नाटकाचे बॉर्डरी कडल्यान लागीं आशिल्लें सगळ्यांत बऱ्यांतलें बरें सॉफिस्टिकेटेड आनी बऱ्यांतलें बरें सर्वीस दिवपी हॉस्पिटल म्हणून GMCची नामना आसा। त्याच बरोबर सावंतवाडी आनी त्या वाडीच्यान बांदला ह्या वाडीच्यान लागीं आसा तेय बी लोक येतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।